रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आम्ही अचीव करपाक शकले. फिजिकल डेफिसीट टू द GSDP रेशियो विच इज लेस दॅन 3%. आमचो ह्या वर्साक 2.2% उरलो तो आम्ही अचीव करपाक शकले. आउटस्टँडिंग गॅरंटी इज आम्ही अचीव करपाक शकले विच इज बिलो 1500 crores आशिल्ले पयलीं विच इज 298 crores हे आम्ही अचीव करपाक शकले. आणि आउटस्टँडिंग डेट टू GSDP रेशियो विच इज 25% actually, but it is not achieved. But we have less than म्हणजे फाटले 22-23च्या बजेटाक 30.55% आशिल्लो तो म्हणून 29.27% हो रेशियो जालो. नॉट अचीव्ड बट रेशियो हॅज बीन रिड्यूस. ओके. रेव्हेन्यू सरप्लस 2400 crores आशिल्लो तो 1423 crores जालो. फिजिकल डेफिसीट 1.10% आशिल्ले ते 2.20% अचीव केले. आणि आउटस्टँडिंग गॅरंटी 405 crores आशिल्ली ती 298 crores जाली. त्या पद्दतीन फाटले एक्चुली तसो हेजो आहा पळय पुराय रिव्यू हांवें फाटल्या बजेटाचो घेतलो आनी नवीन बजेट प्रिपरेशन सुरवात केल्ली आसा. आमी टॅक्स रेव्हेन्यू जो कलेक्शन रिसिप्ट आशिल्ली पळय फाटल्या बजेटाची ती ऑलमोस्ट आमी अचीव करपाक शकले. आनी हे बजेट करता आसतना म्हणजे बजेट रिसिप्टाचेरूय बी भर दिल्या. दॅट इज नॉट ओन्ली ऑन द एक्सपेंडिचर सायड जाल्यार सगळ्या जाणांनी HOD सेक्रेटरी तेंच्यांनी रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेरूय भर दिवचो. ओके. ताजेर तेंच्यांनी केला. आयडेंटिफाय द न्यू सोर्सीस ऑफ द रेव्हेन्यू हे ताका इन्स्ट्रक्शन दिला. बजेट एश्युरन्सी दिल्ली ती इम्प्लिमेंटेशन्स करपा खातीरय बी फोकस केल्ले आसा. युटिलायझेशन ऑफ द बजेट हातूंतल्यान एक थोड्या डिपार्टमेंटांनी आपलो बजेट युटिलायझेशन हे टार्गेट कंप्लीट करूंक आशिल्लें. अशी जवळपास 24 डिपार्टमेंटां मेळ्ळी की जेंच्यांनी लेस दॅन 30% बजेट जो आसा पळय हो आपलो युटिलायज केलो. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की तेंच्यांनी जाता तितकी 24 डिपार्टमेंटांनी तेंचो बजेट एक्चुअली 1680 crores आशिल्लो बट ते फक्त 323 crores ते युटिलायज करपाक शकले. सो तेंच्यांनी फास्ट ट्रॅक करून युटिलायज करचो. म्हणजे 1285 crores बजेट तेंच्यांनी युटिलायज करूंक ना. आमी आतां नवीन एका सप्लिमेंटरी म्हणून बाकीच्यांकूय दिवपाक हें करतले. आनी बजेट स्पिचीस दिल्ले सगळे हे जे आसा पळय फाटले फाटी प्रॉमिसीस ती ऑलमोस्ट ऑल एक 5-6 सोडली आसा जाल्यार बाकीची सगळी जी आसा पळय ती घेतलेली आसा हें करपा खातीर. अंडर युटिलायझेशन ऑफ द बजेट कंट्रोला तेजेर फोकस केलें. आनी ह्या फावटी ताका इन्स्ट्रक्शन दिला फोकस ऑन मॉनिटायझेशन ऑफ एसेट्स. आमचे जितके एसेट्स वेगवेगळे आहा पळय ते मॉनिटायज करपा खातीर आनी कशा पद्दतीन करूं शकतले हाजेर भर दिवचो आसा. ब्रिंगींग न्यू रिफॉर्म्स फॉर द सर्वीस डेलिव्हरी. नवीन रिफॉर्म्स आनी सर्वीस डेलिव्हरी कशा पद्दतीन जावपाक शकतले ते. रिव्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन आनी ऑटोनॉमस बॉडी तांकां रिव्यू करपाक लायला. आनी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एश्युरन्स गिवन बाय द मिनिस्टर इन असेंब्ली हाजेर भर दिला. ओके. करांचर एश्युरन्सीस जी आहा पळय ती कंप्लीट करपा खातीर म्हाका दिसता उरूजय बजेट प्रिपेरेशन्स हे ऑलरेडी आमचे सुरू जाला. बट फाटल्या ओवरऑल हेजे रिव्यू घेता आसतना बरे टार्गेट जे आसा पळय ते आमी अचीव करपाक शकलेले आसा. तशें टोटल एश्युरन्सीस 446 दिल्ली. इम्प्लिमेंट 70 जाली आनी कंप्लिटेड एक्सटेंडेड रिपोर्ट दितलेच आमी. ऑलमोस्ट 263 ही फुडल्या म्हणजे 25 कंप्लीट जातली बट सुरू तरी जाला. मार्च कंप्लीट करून 107 जातली. 6 फक्त इम्प्लिमेंट जावंक ना. ओके. हे जे आसा पळय 446 टोटल एश्युरन्सीस 70 इम्प्लिमेंट केली. टू बी कंप्लिटेड इन 24-25 अशे 263 आहा. आनी टू बी कंप्लिटेड इन द 20 March 25 पर्यंत 107 आसा. हय. ओके. टॅक्स रेव्हेन्यू ग्रोथ ऑलरेडी दाखयल्ली आसा. ओके. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूअल ग्रोथ दाखोवंक ना बट आतां पर्यंतच्या म्हणजे हे हांव फक्त कंपॅरिजन विथ द लास्ट बजेटान जो आमी हें केल्लो पळय ताजेर भर दिवं. ताजो एक्चुली सगळो ओवरऑल रिव्यू घेता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत आयल्यो. बट एकंदर आमचे सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कन्सर्न मिनिस्टरांच्या बरोबर टोटल आपापल्या डिपार्टमेंटाचो जो आहा पळय तो घेवन
फुडल्या बजेटाच्या खातीर ते आपलो येतो हांवें ते सबमीट करतले. एक दर वर्सा हांव म्हणजे जानेवारींत ही सुरवातीक एक्सरसायज करता, जेणे करून ताका सगळ्या जाणांक एक इन्स्ट्रक्शनूय वता सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज जे आसा पळय तेच्या निमित्तान रिजॉल्व जाता. वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी करपाक शकले, ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची वेरियस ग्रँट्स रिफॉर्म्स केल्ल्या कारणान आमकां मेळ्ळी. वेरियस CSC म्हणजे सेंट्रल सेक्टर स्किम्स ह्यो कशा पद्दतीन आमी ऑलरेडी घेत आसा, पण ताका टार्गेट करून प्रत्येक डिपार्टमेंटान सेंट्रल सेक्टर स्किम्स ह्यो घेवच्यो, वेगवेगळे रिफॉर्म्स करचे आनी सेंट्रल बजेट जाल्या उपरांत आमचो बजेट आसतलो. त्या खातीर टार्गेटेड जो आसा पळय म्हणजे पूर्व आमी जो टार्गेट दवरलेलो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आमचो ग्रँट्स फॅसिलिटी डिपार्टमेंट ते ऑलमोस्ट म्हणजे 90 to 90% आमचे टार्गेट कंप्लीट करपाक शकता. सर तुम्ही म्हटलं 24 डिपार्टमेंटांनी युटिलायज करूंक ना फंड, गव्हर्मेंट दिता आसतना डिपार्टमेंटाक कित्याक कमी पडटा युटिलायज करपाक मागीर तुमकां दिसता? कन्सर्न तांचे जे प्रोग्राम्स आसले पळय ते फुडें व्हरूंक जाय आसले, ते वेरियस रिजन्स आसतले म्हणून तर आयज रिव्यू ताका जावन घेता. तांच्यांनी वेरियस प्लॅन्स केले आसतले पण तांच्यांनी ते फुडें व्हरूंक. केन्ना तुमी ते बजेट केन्ना तुमची डिफिकल्टी जाणून कधी म्हणणार ते बजेट मार्चांत मार्च फेब्रुवारी फेब्रुवारी मार्चांत बजेट मार्च असं येणाऱ्या बजेटान कितें न्यू पॅकेजीस ते हांव आतां कशें सांगता. तशें खुबश्यो गाडयो डिपार्टमेंटाच्यो आनीक आसता, ते ऑप्शनूच जायना. ते जाता सुरू केला ऑलरेडी जावपाक. ओके.